नमस्कार. आम्ही असा तामोशा या गावान आसात आणि गेले 5 दीस या गावान ओमकार हत्ती जो असा धुमाकूळ घालीत असा. लोकांचे म्हणणे असा की जो ओमकार हत्ती असा ज्यांगा केळी असा, पोपळी असा, त्याचबरोबर माड असा, हे सगळे तो खाता आणि त्याका बरेच जागो मेळलो असा. हांगा एकंदर जर पळयत जाल्यार हांगा 5-6 शेतकरी असतात आणि एक 40 ते 50 म्हशी असतात. त्यांचे जे बिझनेस असा ते दुधाचे व्यवसाय असा. खंय तरी तांकां आपले गायी चरपाक सोडूंक मेळना आणि ग्रास जर हाडटा जाल्यार ते ग्रास हाडपाक फॉरेस्ट आसा ते सोडिनात किंवा हेर तांकां खूब बंधनां लागता. पण त्याच्या खातीर खंय तरी तेंचे लॉस जाता. आयज सकाळीच खंय तरी घरान घुसपाचो यत्न जाला हत्तीचे अशें आमकां लोकलान सांगलें आणि लोकल सारके फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आसा. तांच्यांनी म्हटलां की खंय तरी आमी कायदो सुद्दां हातीन घेवपाक फाटीं फुडें सरचे ना जर अशें जर इन्सिडंट घडत रावले जाल्यार. एकंदर जर पळयत जाल्यार जे हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपल्याक जमतात तितले ते काम करीत आसा. पूण एक्सपर्ट जे जाय ज्या हत्तीक कशें व्हरप, ज्या रुटानसून आयला त्या रुटानसून व्हरपा खातीर कशें ते हे करपाक तेंचे कडेन काय तशें हे ना, फॅसिलिटी ना. एकंदर सरकारान आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणेन सांगला की कर्नाटकाच्यान तेंचे हाडटले आणि मागीर व्हरतले. पण केन्ना व्हरतले, केन्ना हाडटले. आणि एकंदर हांगा जे लुकसाण जालां, शेतीचें लुकसाण जालां आणि जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा ते खंय तरी तांकां जे लुकसाण भरपाई आसा ती दितले का. कारण 10,000चे जर लुकसाण जालें जाल्यार तांकां 1,000 अशें मेळटा अशें तो फार्मर हांगा उलयता. एकंदर जर पळयत जाल्यार स्थानीक आमदाराचो हांगा विजीट ना. अशेंच अनेक प्रश्न आसा आणि लोक सध्या फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसात. तांच्यांनी अशें म्हटलां की फाल्यां सकाळीं आमी कायदो सुद्दां हातीन घेतले. आमच्या गावाचें लुकसाण जालां आणि आमच्या शेतकऱ्यांचें लुकसाण जालां. त्या खातीर फाल्यां जिवीत हानी जर जाले जाल्यार सरकार जबाबदार आसतली की काय, होय प्रश्न तेंच्यांनी आमच्या फुडें उलयल्ले आसात. सध्या हत्तीक आतां आमच्या गांवांत आयज 5वो दिवस. बरो सुशेगाद आसा तो, खावन जेवन सुशेगाद आसा. ताका कांयच टेन्शन ना. लोकांक टेन्शन दिलां तेणी, ताका कांयच टेन्शन ना. तो खाता, भोंवता खाता आणि त्या जाग्यार रावता. ताका बरे केळी मेळ्ळे, हांगा कवाथे मेळ्ळे आणि बरे माडयो उडयता. तो सगळे माडयो लॉस करता लोकांचे. एकंदर फार्मर तुमी आसात हांगा आणि कितले लुकसाण बी जालें आसतलें अशें कितें लुकसाणाचो अंदाज सांगूंक शकना. आतां सकयल वचोंक मेळना. हे फॉरेस्ट ऑफिसर आमकां सकयल धाडिना कित्याक ते रिस्क आसा. तो केन्नाय आवाज आयकून धांवन येता हांगाचेर. अच्छा. लोक म्हणटा आपूण आपयले उलो मारले जाता, पण तो आवाज आयकून मनीस खंय आसा थंय धांवन येतात. ताका लागून आमी सकयल अजून शेतान एंट्री करूंक ना. थोडे मातशे कितें कोणी शैलेश सामंतान काल अशें म्हटलें की आपले 1,00,000 नुकसान जालें अशें. तेणे एक अंदाजे सांगला की 1,00,000 रुपया आपलें नुकसान जालें म्हणून. बाकीच्यांचें काय आमकां अजून पण आमचें जें शेत आसा तें कंप्लिटली तेणी लेवल केल्लें आसा. आमचें भात शेती आसा, बरी पिकोवंक येयल्ली आतां. सामकी निस्तनाबूत केल्ली आसा तेणी, सगळी काबार केल्या. ओके. अंदाज कितले शेतकरी जेंचे हांगा आसात कितें? तरी आमचे चड आतां शेत रोयना, पण एक 5 ते 6 शेतकऱ्यांचे शेत हांगासर सामकें तेणी सपाट केल्लेलें आसा. केळी जावं, माडयो जावं आणि कवाथे जावं, ल्हान ल्हान कवाथे उडयल्ले आसा सगळे. वाले आपली ड्युटी करताच, ते मॉनिटर करतात. ते फक्त ते रस्त्यार रावन एक हे करता, पण आपली ड्युटी करता. ते एक 4 दिसां फाटीं ते गंडेल लावन हे करताले, पण ते स्टॉप केले तेंच्या साहेबान येवन तांकां की गंडेलान तो आनीक चाळोवंक शकता. एक जर लोक वस्तीन येयलो जाल्यार ते लोकांक त्रास करतलो. तो एक शेतान आसा थंय आसूं न्ही म्हणून ताका एक स्टॉप केला ते गंडेल लावपाचें. आतां गंडेल लायना ते. ओके. आणि लोकांक भायर सरोंक मेळना ना, शेतान वचपाक मेळना. ओके. गायी आसात, गायींचे हाल जाल्लेले आसा. सद्या गायींक चारो मेळना. ते एक मेन प्रॉब्लेम जाले. दुधाचे गायी आसा लोकांचे, शेतकऱ्यांचे. 4 जाणांचे दुधाचे गायी आसा. 40 गायी दोगांचे आसा. एकट्याचे 10 अशे गायी आसात. पण चारो भरपूर आसा आमच्या तामोशान चारो, पण काडपाक मेळना सद्या आणि गायींक सोडपाक मेळना चाऱ्याक. माझे नाव हरी वामन पाटील, म्हाका बाबू पाटील म्हणून हांगा वळखता. आमी हे हत्ती आयल्या उपरांत गोव्याचो हेड साहेब PCC कितें म्हणटा ताका आपयलो. तेच्या वांगडा मिटींग घेतली. तिणें आमकां आश्वासन दिलें की 4 दिवसात तेचो पूर्णपणे हेका आमी भायर व्हरतले म्हणून. त्या आश्वासनान आमी रावला. ओके. सध्या लुकसाण कितलें जालें? नुकसान भरपूर लोकांचें जालां, पण ते मागीर एग्रीकल्चर ऑफिसर येवन ते सांगलें तेणे आमी येवन तुमचे सगळे करता म्हणून सारके. ओके. आनी म्हाजो धंदो गायचो आसा. गायी सोडूंक मेळना, दूदय कमी जालां ते आनी हे आसा. त्यामुळे कशें आतां कितें करतले खबर ना आमकां. एनिमल हजबंडरी एग्रीकल्चर ऑफिस तो कोण येतलो ते कांयच खबर ना.
ओके. असे कितले शेतकरी आहात तुमचे म्हणजे असे गायीचे दुधाचे दुधाचो धंदो शेतकरी 4-5 शेतकरी असा दुधाचो. हितून गायी कितल्यो आहा म्हणजे गाई टोटल सगळ्यांचे मिळून गाई 40-50 गाई जाते. ओके. सध्या त्यांना चारो बी काय ना. चरो हाडूंकूच मेळना, तांकां सोडूंक मेळना. चरो आमी हाडूंक खूब खर्च जाता म्हणून सोडून मेळना वता. पण ते आतां व्हरोंक मेळना गॉटरेज बांदून दवरता मातशें घालून. ते दूध जवळ जवळ 20-25 लिटर कमी जाय जालां आमचें आतां. बरोबर. आमी एकूच सांगूंक शकता की सरकार दरबारी जी यंत्रणा आसा फॉरेस्टाची न्हू ती आतां गेले 5 दीस आमच्या तामोश आसा, पूण ती पूच कामी म्हणजे तेतून कांयच फरक पडना. म्हणजे ते एज इट इज हत्ती आसा थंयच आसा बरोबर. आनी तेंचे कडेन आपल्या कडेन कांय जायना. म्हणून हाय लेवलीर कितें तरी सरकारान करूंक जाय आनी ह्या हत्तीक जाता तितलो बेगींतल्या बेगीन हांगसरल्यान घालूंक जाय. आनी आतां सिच्युएशन अशें येयल्या की तो गांवान एक फावटी अटॅक करपाचो प्रयत्न केला. आज सकाळी आमचे लोक गांवांतले ग्रामस्थ जमले 30-40 जण, घरांतले बोबो पडले आनी लोकांनी आज सकाळी ताका धांवडायलो. तेन्ना तो भायर गेलो. तेच्या उपरांत मागीर एग्रीकल्चरान आतां हो ट्रॅक्टर धाडून मातशें ते ग्रास बी वाडले ते लेवल करून आतां ताका सोदतात चालू आसा. आनी नुकसान म्हणपाक गेल्यार म्हाजे तर कवाते बी आशिल्ले ते टोटल लॉस जाल्या. तशेंच आमचे पाटील आसा, गवंडी आसा, इवन हें आसा आमचे दिलीप सामंत आसा. दिलीप सामंताचो ट्रॅक्टर तेणें डॅमेज केला. आतां ही डेरी आसा पळय, डेरी आसा आमची हें सामंताची डेरी आसा, तेचे 31-40 गायो आसा. पूण ताका आतां घरांतल्यान ती ताका कितें ग्रास हाडटले, चारो हाडटले तांकां हाडपाक वचोंक मेळना. कित्याक की वयतले जाल्यार सगळे कडेन फॉरेस्ट हाल तांकां धाडूंक दिना. आनी हत्ती आसा तो मातशी खंय ताका आतां अशें दिसल्यार तो तकली वयर काडटा. अच्छा. ओके. म्हणून तुमच्या पत्रकारा मार्फत तरी कितें चडांत चड बेगीन हेचो प्रयत्न करपाचो. तुमचो डिमांड कितें आसा लास्ट? डिमांड म्हणजे आतां पयली डिमांड आसा जाता तितले बेगी ताका हांगसरलो तुमी गांवांतलो हलोवपाचो. कित्याक सांग, आज लोक इतले विटल्यात म्हाका सांग, लास्ट लोकांकच कायदो हातान घेवचो पडटलो. आनी लोकांक हातान कित्याक घेवपाचो पडटा, ही परिस्थिती जाता तितली कठीण जाल्या. सांगूंक सोदता आमकां आतां रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटाक बेगींतल्या बेगीन काय हांगासरल्यान शिफ्ट करचो पळय. खूब डॅमेज, खूब लॉस खूपच जाता. डेली आतां 4-5 आज 6 दीस आतां सकयल शेतांत वचोंक लोकांक कोणाक मेळना. तेजे खातीर बेगींतल्या बेगीन हाका खंय शिफ्ट करचो अशी आमची रिक्वेस्ट आसा. सध्या फॉरेस्ट आसा पळय ते करतात काम अशें दिसता तुमकां? फॉरेस्ट ते म्हणजे तांकां जशें आमकां ते एक्सपर्ट जाय किंवा आनीक काय एक्सपर्ट गोंयांत नात न्हू अशी ट्रेनींग. तांकां खंयच्यान दुसरे डिपेंड रावचेच पडटा दुसऱ्या स्टेटीर. बरोबर. कर्नाटक, महाराष्ट्र नाल्यार आनी खंयच्या स्टेटीर. ओके. आतां न्यूज येयल्ले की 9 तारा नाल्यार कर्नाटक, महाराष्ट्र खंयच्यान ते कोण फर्स्ट पीपल कोण येत ते ताका करूंक सोदतात. ओके. कशें केन्ना ते पळोवया आतां. तो पर्यंत आमकां सांबाळचो येयला. जाता तितले टोटली डॅमेजीस इतले डॅमेजीस जाल्या की लोक आसा पळय ते बाबडे घरान राडटात. अशी तेंचे stage मार झाड आसा पळय त्याचेर उदरनिर्वाह केल्लो आसा पळय बरोबर. जेचे तेंचे आख्खे कोलॅप्स करूंक ना, कांयच दवरूंक ना तेंचे. ओके. म्हणून जाताच म्हणजे चडांत चड बेगीन तुमी पत्रकारा मार्फत हांव तुमकां विनंती करता एक Request CM करता. हाय लेवलीक. कित्याक सांग, हांगसर जो प्रयत्न करतात ते आज जाय ते अपुरे पडटा, ते फुडें मेरेन पावना. कित्याक आयज 6 दिवस हत्तीन जे इतले हांगा हें केलां आनी गांवांत तो अटॅक 100% करतलो. मागीर लोक तुमीच म्हणटले की लोकांनी कायदो हातांत घेतलो. 1-2 मेल्या जाता आमचे लोक, पण आमकां भायर सरचेच पडटले. अशी कित्याक स्टेज अशें येयल्ली आसा. आतां. कित्याक आमी दीस रात आतां तेंच्या वांगडा आमी आसता. सिच्युएशन सर हत्ती येयल्यापासून न्ही हांगा आतां ग्रामस्थ आमी आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते हत्तीक पळयत आसा खंय, पण आमकां आतां इतली भीती जाली की आमकां सकयल वचोंकूच आतां मेळना. म्हणजे हत्ती केन्ना येतलो अटॅक करतलो अशें जाता. आनी हे आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा न्हय ते आमचे कोण दखल घेयनात. सांगतात तुमकां येता बाबा आमचे पोपळी म्हण किंवा शेताचें नुकसान जालें, चाऱ्याचें नुकसान जालें, कांयच ह्या करना. आनी जर तेंच्यांनी आमकां भरपाय दिली तर सारकी कवडी मोल भावान दितात. अशें म्हणजे बाबा त्या आतां एक पोपळ व्हडली करपाक कितले दीस लागता सर, पण दितात कितले 200 ना तर 300 रुपया. 300 रुपयान व्हडली पोपळ मोठी जातली की अशें कांयच करना. आतां 4 दीस आमी मिटींग घेतली आनी सांगलां मातशें हत्तीक तुमी जाता तितलो बेगीन भायर काड. पण ते काडटा म्हणटात पण ते अजून कांयच करना. आतां आमचो आमदार MLA आसा आर्लेकार, तो अजूनय हांगा पावाक ना. बाबा कितें तरी बाबा काय कर बाबा, आपण हे स्टेट लेवलार हे प्रयत्न तुमकां करता बाबा, मातशी धीर धरा काय अशें सांगूक पासून येयना तो हांगा.
असे कितले शेतकरी अशा शेतां पिड्यार म्हणजे आता सध्या? असे 5 शेतकरी असा भाताची शेती केल्ली असा लोकांनी ती सगळी खाल्ली. पुन्हा असे आता तण जाय म्हणून ते शेतात रोवले ना ते ना असा. पण आता ते पोपळी म्हणा केळी म्हणा सगळे बागायताची नासधूस करता येते. आणि आता कसे आमकां हे प्रोटेक्शन दितात फॉरेस्टर कितें सांगता तुम्ही मातशे म्हशी सोडा आणि आपण तुमकां दिता. पण केन्ना तो हत्ती येवन अटॅक करून भयभीत जाता ना ताका लागून ते गायी आमची म्हशी चराना सकल ताका लागून दिवसाक 5-5, 7-7 लिटर दुधाक आमी लॉस जाता. आतां गिरायकांक आमी दिवपाचें कितें. आणि एकदा कशें म्हशीचे दूध बंद जाले की परतून ते येयच ताका टायम लागता. आता हेंकां ते फॉरेस्ट ऑफिसर किंवा आमचे एग्रीकल्चर हे सांगून कळना न्ही ते कितें करतले म्हणून सांगा आमी तरी. आता आमचो शेती आणि दुधाचोच धंदो न्ही आणि आमचो असलो बिझनेस ना न्ही. मागणी किती तुमची? आमची मागणी बेगीन हत्तीक भायर काडपाचें आनी आमचे जितके लॉस जाले ना तेंची आमकां मातशी भरपाई तेणी दिवपाची अशी गव्हर्मेंटान. पण अशें कितें बाबा एक सजमोन तरी बाबा हेका इतलो ह्या जालो तितके तुमी आमकां 25,000 खर्च जालो तर ते आमकां 1,500 दितात. म्हणजे ते कितें आमकां ते घेवन तरी फायदो कितें जाता. आणि त्याच्यात आमची झाडां किंवा आमी आतां जे उत्पन्न केलां ते आमचे येवंक शकता येयना न्ही तशें. आनी ते जितले पयशे दिले म्हणून आतां 15-20 वर्साचे उत्पन्न आमचे आसा ते आमकां रोखडे मेळटले का. आतां 10-15 वर्सां रावन आमी आतां उत्पन्न केले ते आमकां रोखडे हे 10,000 ते उत्पन्न रोखडे माड लागाक चालू जातले न्ही. हे मातशें चिंतूंक जायना. ते आमचे कलेक्टर साहेब येतात आनी आमकां सांगता तुमचे ग्रामस्थ अशें जमा नाका तुमी FRI घालतले म्हणटा. पयले दिसच कलेक्टर साहेब येयले मागीर FRI घालतात. पण आतां आजुनूय कलेक्टर हांगा पावक ना. FRI घालता म्हणून आतां सांगा आमी आतां गायी सोडूंक सकल बिकल मातशें पळोवपाक येता. तो हांगा तुमी घरातच कोरोना तरी बरो पळोवपा म्हणजे दिदा परवाडलो कोरोना दिदा बाबा घरात तरी हे कितें नाका जाल्लेच जालें. म्हणजे भायर येवंक शकना आनी भितरय रावंक शकना. अशें भायर येयल्यार तो सांगता तुमकां FRI घालतलो. करूचें तरी आमी कितें ग्रामस्थांनी ना जाल्यार आतां कितें आतां हत्ती केन्ना आतां ते दीस तो भितर येवंक सरलेलो. आतां कितें हे गव्हर्मेंट आतां कोणाक तरी मारपाची वाट पळयता आनी ते कितें करिना. मागीर कोणाक अटॅक करता आनी वयर ते सांगतात कितें तुमी भायर रावतात ते कितें गव्हर्मेंटा कडेन क्लेम करूंक इन्शुरन्साक रावता काय हे आनी वयर विचारता कलेक्टर साहेब आमकां. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.